एक असतो 100 रुपया गोंयांत पयलीं के पेट्रोल जाला सावंत बाबचे अच्छे दीन BJPचे अच्छे दीन तुम्ही पळय जे सगळे टेंडर आयल्या ते गोंयकारांचे जे हे जाला त्रास जाल्या तांचे सोदोवपाक डायरेक्शन दिसता 100 रुपया पेट्रोल जाला म्हणून आमी आम आदमी पार्टी एका वटेन सांगता वीज आमी फुकट दितले गोंयकारांक ताजो विरोध हो सरकार करता सरकार BJP आणि प्रमोद सावंताचे वांगडी मंत्री फक्त गोंयकारांक गाडपाक फुडें चल्ल्या फक्त लुटपाक फुडें चल्ल्या तांकां गोंयकारांक कितें त्रास जाता हाची कसलीच चिंता ना आज पावसान सत्तरीन खायला लागलो फुडल्या सत्तरीन पण हांगा BJPन ताच्या वांगडी खंयच दिसना अजून आज हो 100 रुपयाचो पेट्रोल जाला ताचो आमी निशेध करता त्याच बरोबर काल तुमकां मुद्दाम सांगपाक जाय काल BJPन एक पत्रकार परिशद घेतली मोठ्या बडाईन सांगपाक लागले की गोंयचे आमी रेशन वांटटा 5 लाख लोकांक ते सांगूंक सोदता गोंयचे जे बिलो पॉवर्टी लायन आसले BPL फॅमिली हाज्या पयलीं 30,000 आसले ते 30,000 वरून 5 लाखार पावले हातून प्रमोद सावंत आनी भाजप सरकारान गोंयकारांची कशी दुर्दशा केल्या ती कळटा हे जे मोठाईन सांगता आमी 5 लाख लोकांक रेशन दिलें तातून कळटा सरकारान कशी नाश केला गोंयकारांची ह्या राज्याची देन आज हो पेट्रोल जो आसा 100 रुपयार पडला सिलिंडर जाला 900 रुपया तेन्ना गोंयकार कसो संवसार चलयता ताची सरकार मात्तूय चिंता ना मात्तूय विचार ना आमकां नाका आमकां नाका जाल्ले आसा भारतीय जनता पार्टी 2012 सांगिल्लें की आमकां 60 रुपया लिटरान पेट्रोल दितलें म्हणून आज जे 100 रुपया पेट्रोल आसा ते पेट्रोलाचो दर खऱ्या ताचो फक्त 35 ते 40 रुपया हातून टॅक्स 65 रुपया जाल्लो आसा म्हणून आज गोंयांत पेट्रोल 100 रुपया लिटर जाल्लें आसा म्हळ्यार जी भारतीय जनता पार्टीन आमकां सांगिल्लें 60 रुपयान लिटर पेट्रोल दितले तांणी आज टॅक्सूच 60 रुपयाच्या वयर काडले आसा आनी आज गोंयकारांक हाजो सगळो सोंसचें पडटा ह्या सरकारा खातीर आमकां इतलेंच सांगूंक जाय की आज सगळ्या देशान जे कोविडा खातीर सगळ्यांक त्रास जालो अशा तरी टायमार पेट्रोलाचे रेट वाडोवंक जायना आशिल्ले पूण ह्या सरकाराक कांयच पडिल्लें ना आमी पळयलां की आतां पेट्रोलार पंपार जेन्ना वता पेट्रोल भरपाक तेन्ना तो म्हणटा भाई मातसो झिरो पळय रे म्हणून तो झिरो पळयतकच तो पेट्रोल घालता आनी पेट्रोल घालतकच आपलो बँक अकाउंट उगडटकच त्या बॅलन्साचेर झिरो पळोवचो पडटा अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा तशेंच जे आमी सदां भाईचो उल्लेख करता मनोहर भाईचो ताणें दृश्टीकोन 2012 पेट्रोल जेन्ना म्हारग आशिल्लें 60 रुपयार हाडिल्लें आनी आज वाल्मिकीन सांगलां अशें कसलोच ताबो ना सरकाराचो ह्या बजेटचेर ताजे कशें फायनान्स चलयतात आमच्या माथ्यार 20,000 कोटीचें कर्ज मारलां आनी तातूंत सुद्दां पेट्रोल वाडत चल्ला ते BJP सरकाराचो प्रमोद सावंताचो निशेध करपाक आयज ताणें सेंच्युरी मारली हे पेट्रोलच्या दरान आयज तर ताका खंयच कळून जमना की हे जे भारे ताणें आयज लोकांच्या खांद्यार दवरला आयज भुरगे आमचे एक प्रायवेट योग्यान आसात तांकां 3-3 हजार तांकां पेट्रोलाक वयतले ते दर ताका 10,000 पगार जर मेळटा तो 100 रुपया दिसाक तो पेट्रोलाक म्हणून कामाक वचपाक तो भुरग्यान घरान कितें करचें हे ताका जाणीव जावंक दिना हांव म्हणटा प्रमोद साहब बाब हेजो विचार कर जेन्ना आमचो नॅशनलचो कन्वेयर हांगा येयल्लो केजरीवालजी आनी ताणें डिक्लेअर केलें की 300 युनिट आमी गोंयांत फ्री दितले म्हणून हेजेर BJPच्या सरकारान एक उतरवण जाली आनी तेंचे सगळ्यांचें म्हणणें आसलें काय 300 युनिट आमी दिवंक शकना आमचो नॅशनलच्या कन्वेरान डायरेक्ट तो एक्सेप्ट केलो की हो चॅलेंज आमी घेवचे तुमी येयात आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर डिबेट करुया की आमी कशें तुमच्या पर्यंत तो 300 युनिट पावयतले म्हणूनच्यान आमी आम आदमी पार्टी म्हणटा लोकांच्या बऱ्याक आसा तुमचे वजे आमच्या खांद्यार नाका प्रमोद बाब हो 100राचो वजो ताच्या खांद्यार तुमी दवरलाय ती उतरय सेंच्युरी इज अ बिग थिंग इन क्रिकेट आनी गोंयकारांक आतां सेंच्युरी पेट्रोल प्रायसाची आतां वी कॅन सी अ प्रेझेंट सिनारियो की आमी सगळे जाण टॅक्स पेयर आहा पूण आमकां कांय फायदो ना नथिंग द गव्हर्मेंट गिव्स अस ऑन टॉप ऑफ दॅट द गव्हर्मेंट इज टेकिंग सो मच ऑफ अस घेत हा टॅक्स आनी वॉटेवर टॅक्स ते घेत हा ते सो इफ यू कॅन सी इवन द गॅस सिलिंडर 900 rupees. I mean, today a common person who has lost their jobs, who are paying their bank loan, I mean, in this pandemic time is suffering. And you have put us in such a state that you are going on increasing
इज इम्पॉर्टंट फॉर